मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. टायम जालो 9:30. वयता आतां नुस्तें हाडपाक. लेट जालो आयज. शिव आतां घाई करपाक लागला, ताका वचपाक कामाक. सो तो तेन्ना उठ्ठा न्ही, ताका कॉलाचेर कॉल येता. तो कॉल मी उलयत बसता, थंय टायम जालो मागीर. सो बेगीन च्या पिले आतां भायर सरला. सो हो म्हणटा बायक घेवन या म्हणटा, वयर काळोख जाला आनी काल आनी पावस पडलो आनी आतां सामकी गरमी जावपाक लागला. सो ते पळयात, ते काळोख जाला. सो आयज केले ब्रेकफास्टाक ओट्स ऑमलेट. भयणीन केन्ना खावंक ना ओट्स ऑमलेट. ऑमलेटूच ते फक्त भितर ओट्स आसता इतलेच, पण ताणें केन्ना खावंक ना, ताका ते लायक जालें. एक्चुली प्लॅन आसलेले रातचे पाव घेवन दवरुया, कित्याक आमकां सांजचो पाव येता न्ही, सो आमी सांजचेच पाव घेवन दवरता. सो काल गडबडीन म्हाका ते पावाचो आवाज बी काय आयकोंकूच येवंक ना. सो मागीर कितें करया तांतीं बी खूब आसलेले. सो म्हटलें ओट्स ऑमलेट करया, ताका लायक जालें. चिनू खायना. चिनू ऑमलेटान न्ही कितें कांदो बीन आसले न्ही खायना. सो आमकां सगळ्यांक लायक ते, ताका लायक जालें. कितें व्हरता, बायक व्हरता, कार व्हरता. सो आयज आमी हे कार घेवन वयता. कितें म्हणटा? अरे देवा, काम येयलें खंय काय? चल बस स्टँडार. ओके चल. सो शिवा मेळटा. हाय हाय, गुड मॉर्निंग. गरमी बरें गरमी बरी ना थंय पयला काळोख जाला. आयज आमी इकोन बसला. इकोन हांव बसपाचें खूब कमी, सो ताका आतां काम येयला खंय. सो म्हटलें आमी बस स्टँडार असो कर म्हटलें. शिवाय घाई ना आमकां, नुस्तें हाडपा जाय पणजे इतलेंच. सो हें आसा DLF मॉल न्ही. सो जालें रेडी न्ही ना, डिसेंबर पर्यंत जातलें पळय. बरो व्हडलो मॉल आहा तो ना. बरो व्हडलो आहा DLF. म्हाका दिसता हो गोंयान हो व्हडलो मॉल. हय. ओके. सो आतां आमी खंय येयला? पाट्यार येयला. एका काम येयलो एका. आकाशाची खबरी तुमकां सांगता मागीर. नाल्यार आकाश वचपाचो कामाक, तुमकां सांगता आकाशाची खबरी मागीर सांगता घरा वचून. ओके. सो तो शिव वयतलो, ताजें कितें आहा तें प्रोजेक्टर घातलो. हांव गाडयेन बसता. हांव म्हणटा शिवरात कर म्हणटा, घाई ना, नुस्तें खंय वचना धांवून, अशें ना. तुजें काम करून यो. कित्याक बाबू इशूक भरयलें भयणीन, तें आसा आतां मातशें म्हाका बरें पडटा. कळ्ळें न्ही, सगळ्यांक वांटून घेता काम आमी. सो एकदां हांव भायर येयलें न्ही, घरचीं कामां तशीं उरता मागीर. सो कितें करता, नुस्तें बी हाडूंकूच जाय न्ही. हो म्हणटा डेलिफ्रिजान या, डेलिफ्रिजान म्हाका नाका वचपाचें तें. आनी हांगा दवर न्ही मेळना. पार्किंगूच प्रॉब्लेम सकाळचें, तर पार्किंगूच ना. खंय दवर आमी वचून यो. तूं हांगा दवर मेळना. हांगा दवर वचून यो. खंय तें सगळें सावकाश क्रॉस करा. स्क्रीन, प्रोजेक्टर, लॅपटॉप बॅग सगळें गाडीन भरला. ओके. घेतलें ते बिल्डिंगेन खंय. सो तुमकां दाखयता शिवाचें काम कितें तें. थोड्यांक खबर आसतलें इव्हेंट मॅनेजमेंट म्हणजे कितें तें. तो शिव गेलो प्रोजेक्टर स्क्रीन घेवन. तें पळयात, स्क्रीन आनी प्रोजेक्टर. आनी जेन्ना सावंड बीन आसता न्ही, हांव वयता आनी उखलपाकूच जायना, इतलें हेवी आसता. केन्ना म्हणटा म्हाका तो, म्हाका हात दुखता हें दुखता, अशें कंप्लेंट करना. इफ लागीं बी आसलें न्ही पार्किंग खंय तरी, बाबा हो बिल्डींग सकयल पार्क केलें बरें पडटा. अशें पयस बी आसलें न्ही, अशें घेवन व्हरपाक खूब त्रास जाता. आनी ते स्क्रीन बीन न्ही, हें सावंड बीन न्ही, ते खूब हेवी आसता. सो गेलो तो. हांवें म्हणटा तूं घालून यो, म्हाका फक्त घालून येवपाचें, ऑन करून येवपाचें खंय. पयलीं शिव म्हणजे लग्ना पयलीं तेन्ना हेंच काम करतालो तो. तेन्ना बायकार घेवन वयतालो. एक कडेन तेन्ना कार बीन आसलेली, एक अशी स्क्रीन, फाटल्यान बॅग घालतालो, प्रोजेक्टर बॅग, फुडें अशें स्क्रीन घेवन. आनी पावसान तरी विचारपाकूच नाका आसलेलें. स्क्रिनाक तो एक बेश्टें प्लास्टीक बांदतालो आनी वयतालो. म्हणजे इतले त्रास तेन्ना, कळ्ळें तुमकां न्ही, लग्ना पयलीं. सो आतां मातशें ओके, कार आसा बरें पडटा. सो तेंच म्हणटा न्ही, त्रास काडले फुडें देव दाखय दिता म्हणटा न्ही, तशें तें. सो गेला. तांकां ते खाली कर म्हणटा, बसोंक दिना हांगासर. बरो वेदर हांव निशनाथ वत ना, लागलो दिसता पावस. रेनकोट सगळं रेडी करून दवर. चल चल चला, बेगिना घेता, टायम जालो हांगासरूच. चला. पिशवी वयले पिनले ते आसूं बरें पडटा. इशुका सांगला, तितून सांगला कुल्ले जाय, कुल्ले कुल्ले जाय खंय.
राणी खूप आहे हे पळय सांगता काय ते असं ते बरें पडटा उदक येना ते भायर फक्त वयले हँडल तुटला पण ते बरें पडटा ते पिशवी उदक बीन येना आयज नुस्तें खूब कमी आहा नुस्तें कमी आयज सो आतां पावस स्टार्ट जालो न्ही नुस्तें बीन कमी येता आनी म्हारग आसतलें आयज चला सो हांगा पळय बारीक सुद्दां कशें 100 रुपया वांटो. तर म्हाका एक 2 वांटो घाल बारीक सुंगटां उजरपाक कंबर दुखता माणशेची पण कंबर दुखता उजरताना पण आसूं व्हरपाचें असलें मेळपाक खूब डिफिकल्ट एकूच घाल आणि हे घेता बरें घाल आं मातशें मोठे मोठे घाल इशुकाक तो इशुकाक सोनाडे घेतला ताका हाफ किलो घेतला हांवें ते एक 200 हे 400 अशें मिडियम घाल तर व्हडले घाल नाका सो जालें घेवन काय नुस्तें अशें ना आयज पापलेट इसवण रे नात ते व्हडले आसले आनी बोटी बंद केला खंय आतां वारो बी येता न्ही बोटी बंद ऐकला पण ते नुस्तें ना पाल ते त्यांनी आहा ते आयज सगळें म्हारग तरी तुका कुल्ले मेवळे तो कुल्ले ना जाल्यार न्ही म्हाजो जीव खातलो कुल्ले घेतला हांवें ते भितर पोके आसा कितें आतां खबर ना कितें करपाचें नुस्तें बी काय कट बीन क्लीन बी करून घेवंक ना म्हणजे घराच करता बांगडे घेतला हांवें फ्राय करपाक म्हटलें बांगडे आहे 400 रुपये किलो चला ओके जाय तुमकां न्ही हांव घरा मेळटा सो पावले पयलीं नुस्तें क्लीन करता सो आयज न्ही आमच्या घरा आमच्या युट्यूब फॅमिली येवपाचें आसा काय व्लॉग बीन करचें ना म्हणजे तांकां विडियो बी नाका म्हणपाली हेज्या पयलीं तुमी आमगेर येयल्ली आमी तेंगेर गेल्ली एक दीस सो आयज ती येता म्हणटाली सो म्हटलें हांवें जेवपाकूच यो म्हटलें ती म्हणटाली आपूण जेवपाक येना म्हणटाली तूं आनी कांय त्रास घेयना का रांदपाक बी म्हटलें त्रास कितें रांदतात न्ही सो म्हटलें ती येतली आतां 12 पावतली ताका लागून हांवें सगळो नुस्त्याचो बोवाळ सो बिर्याणी बिर्याणी दाखयता तुमकां ओके दाखयता सगळें काडून घेता इशू न्हिदला तुका न्हाळोंक जाय सो हांगासर पळय बारीक सुंगटां हाडला हेज्या आयज कांयच करचें ना हांवें दवरतलें फ्रिजीन आनी ताणें आनी चड घातला कित्याक तो न्ही शिवाचो फ्रेंड ताका लागून ते बारीक सुंगटां हें आयज हुमण करतलें हांव ड्रमस्टीक हाडला शांगो घालून करी करतलें माणकी आनी कुल्ले बांगडे न्ही बरे सायजीन मोठे मोठे आहा बांगडे आनी हे सोंदाळे इशुकाक ओके सो म्हटलं आयक तूं मसालो वाट मागीर हांव क्लीन करता बेगिना बेगिना आनी हांवें पेज केला पेज जेयता पयलीं पेज जेवया म्हटलें पेज जेयता इशुका केल्लेले आयज पेज सो म्हटलें इल्लें जेवया सो हेंच घेवन बसता तूं घेतलें आई बसल्या पेज जेवपा भयण कितें करता खबर ना ते चपाती आनी कितें खात सोयाच्यान करी हां ओपन कर सो जेवया मातशें तशें उरता मागीर तें पेज मागीर ताका लागून सो जस्ट नुस्तें बीन क्लीन केलें सो आतां करूं जाय फुडलो प्रोसेस सो म्हणटा तुमकां सांगया म्हटलें आकाशाचें खबर सो आकाशाचें न्ही एक्सिडंट जाल्लें आसा सो जालें कितें जालें 2-3-4 दीस जाले इतलें जालें कितें हें रातचें खबर 11 10:30 सुमार खबर हें ओके सो परवरीत तो खंय तरी वयतालो ओके फातराक आपटोन तो पडलो अशें म्हाका सांगनाशिल्लें हय बायक घेवन वयतालो खंय ताका दिसूंक नासलें फातर ताका ते आपटोन तो पडलो आनी हेल्मेट बीन कांयच नासलेलें हेल्मेट बीन घालून नासलेलें ताका न्ही तकलेर लागला आनी हातीर बीन सगळें ताका झरकटला आनी बायकार एक सायड न्ही सगळें झरकटलेलें आसा सो आमी आयकून शॉक सामकें कळ्ळें तुमकां न्ही केन्ना अशें जावंक ना कळ्ळें तुमकां आनी अशें न्ही की बाबा रातचे 11 इतलें काय ट्राफीक बीन नासता बी कांय ना कोणें मारलें बी अशें कांय ना तोच जावन फातरा आपटून पडलो तो सो ताका तें बरें लागला तकलेर बीन सो मागीर ताका हॉस्पिटलान व्हेलें सगळें ड्रेसींग बीन केलें मागीर आतां आहा तो बरो मागीर ताका हात दुखता म्हणटालो तो हात दुखता म्हणून मागीर एक्सरे बीन काडले सो एक्सरेचे रिपोर्ट येयला काय ना खबर ना म्हाका सो एक्सरे बीन काडून घेतले सो एक डावट क्लियर करपाक कळ्ळें तुमकां न्ही सो ताका न्ही सदांच सांगतालें हांव जेन्ना तो आमगेर येतालो पळय वयतना ताका सांगतालें हांव सदांच की हेल्मेट घाल आनी स्लो चल
मेन म्हणजे स्लो चल, गाडी स्लो मार ताका सदां सांगता हांव. कोणी असो, कोणी आमगेर बी येता बी न्ही, हांव सगळ्यांक सांगता स्लोली चला म्हणून. सो हेल्मेट बी घालूंक ना. सो इफ ताणें आयज हेल्मेट बी घातल्यार न्ही ताका तें तितलें लागपा नासलेलें तकलेर बीन. हांव इतलें थँक्यू म्हणटा की ताका चड कांय जावंक ना. कळ्ळें तुमकां न्ही, जें सांगूंक लागलें आनी हाती बी सारकें झरकटला तो अशें खबर. कळ्ळें तुमकां न्ही. सो ताका लागून आतां ताका शिवून सांगलें तूं रेस्ट घे, कामाचें सगळें हांव पळयतां. तो मातसो बरो जावन दी मागीर तो कामाक येतलोच. सो ताका लागून अशें जालें प्रॉब्लम. सो आमी शॉक सामकी पळोवन ताका. कळ्ळें ताका हांगा व्हेल्लें हाजिलो म्हापसा व्हरून सगळें आमी ड्रेसींग बीन केलें. सो आतां आसा बरो. सो म्हटलें तुमकां सांगया म्हटलें. ओके सो चला नुस्तें बी जालें म्हणजे क्लीन करून. सो आतां न्ही हांव सगळें फुडलो प्रोसेस करता. तेमी आजुनूय येवंक ना. ओके तेमी येवंक ना आजून. सो तुमकां सांगता तेमी न्ही त्या चर्चें नांव अमंडा. ओके काय व्हिडिओ बी शूट करना कित्याक तेमी व्हिडिओ अनकम्फर्टेबल आसा ताका लागून. ओके सो ते चेडूं आसता अमंडा आसता सिंगापूर कामाक. कळ्ळें न्ही. आनी तेजी मम्मी डॅडी आसता फ्रांस. कळ्ळें तुमकां न्ही. सो तेजी कामाक लागून तेमी येयल्ली आसा परत. सो लास्ट टायम तेमी येयलेली आतां परत तेमी येयल्ली आसा. आतां म्हाका दिसता नॅक्स्ट वीक तेमी वयता. सो म्हटलें यो म्हटलें येना म्हणटाली ती जेवपाक. हांवें म्हटलें आसूं यो जेवनूच चल म्हटलें काय व्हडलेशें त्रास ना म्हटलें. ती अशी हें करता कित्याक घरांत धाकटें भुरगें आहा न्ही. सो तुका कित्याक त्रास अशें. सो त्रास अशें कांय ना कित्याक सी आमीय करून जेयतात हय का न्ही. आमी काय उपाशी बसूं शकना. आमीय करून जेवचें पडटा. सो यो म्हटलें जस्ट बारीकशें कितें हाडलें आनी केलें. सो आयज तुमी पळयलां इसवण बीन पापलेट बीन कांयच ना मार्केटान. कळ्ळें तुमकां एक आसलेले पापलेट ते व्हडले 2000 म्हणपा लागले. सो मागीर किंगफीश तरी नाच. कळ्ळें तुमकां न्ही. सो म्हटलें जें म्हाका कितें मेवळें पळय हांव तें घेवन येयलां. ओके सो सगळें हांव न्ही रांदून घेता. ओके कांय तुमकां दाखयना की ऑलरेडी तुमकां सगळ्यो रेसिपी हांवें दाखयलेले आहा. सगळें रांदून घेता आमी तुमकां दाखयता. ओके चला. सो हांगासर न्ही नुस्तें पळयात फ्राय जाल्लें आसा. आनी हांगा केला कुल्लेचे बेस्ट सिंपल सुका केला. आनी प्रावन्स आनी ड्रमस्टीक घालून न्ही करी केला. प्रावन्स ड्रमस्टीक आनी हें केला स्क्विड्स बटर घालून हें पळयात. ना तुका येवंक ना. सो आमचे गॅस्ट बी इल्ले आसा बसला जाल्यार हयशुका भरयला हांवें. सो आतां आमी जेयता. आई बीन न्हांवून बीन येयली. जालें एक काम बेगिना. ओके जेयता मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. सो आमी गेल्ली आंटीक ड्रॉप करपाक पेणजीम. जस्ट ड्रॉप करून आयले. ओके इशिका भरयता आई. सो तांकां ड्रॉप केलें येताना मागीर पणजी शिवाचें काम आसलेलें. समथें ते टी व्ही बीन काडले आनी घेवन येयली आमी. आनी येताना पाव आनी पोळी घेवन येयला. फाल्यां ब्रेकफास्टाकूय पाव जाय म्हटलें पळय. पोळी बीन घेवन येयला. खंयच ना पोळी. सोदून पुरो जालें. लास्टाक टायम जालो न्ही 9 नंतर तेमी उरनात. सो मागीर तेमी गेली. मागीर आमी फुडें सोदून हाडलें म्हाका पाव आनी पोळी फाल्यां ब्रेकफास्टाक आनी आतां थोडें खावपाक. शीत जेयना. तो तुकाच पळयता इश्वीक शिवनाथ. तो तुकाच पळयता ओदोळच्यान टर्न करून. आतां मातशें जेवपाक खावपाक हें करता इश्वीक. खूब मस्ती जाला. आतां हें पळयात हाडला कोणाक आनी कोण खेळटा पळयात. हो ऋतीक रे आयकत ना. ऋतीक रे आयकत ना. न्हू रे इश्वीक तुका ना न्हू रे. तुका ना आं. सो तुमकां दाखयता आकाश आयिल्लो आसा. हें पळय आकाश आयलो. आतां मातसो बरो आहा तो. मातशें ताका हातीर बीन न्ही हें पळयात हांगा लागला. अशें हांगा बीन लागला. इफ ताणें हेल्मेट घातल्यार न्ही हांगा लागपा नासलेलें. सारकें मरे पळय. सो आतां आहा तो बरो मातसो. मातशें एक्सरे काडले मरे तुवें. रिपोर्ट बरो येयला. आं तो हात दुखता म्हणटालो. सो ताणें ते एक्सरे काडून पयले बरें न्ही. सो रिपोर्ट बरो येयला खंय. ओके सो आतां आहा तो मातसो. आयज भायर सरलो तो इतली दिसांनी ना. चेड्याक रेस्ट घेता. चेडे केन्ना रेस्ट घेना. ताका भायर भोंवूंकूच जाय. हय ओके सो सायल तो. ओके चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जर लायक करा शेअर करा चॅनल सबस्क्राईब करात. तर बाय नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर.